आज बिचोले ज्या स्कुलान जी एक दुखद घटना घडली पळोवन खूब वायट दिसलें. दोतोर आनी हांव आमी आत्तां म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचून त्या सगळ्या भुरग्यांक पळोवन आयिल्ले आसा. तातूंतलीं 8 जाणां आर स्टेबल, 2 जाणां आजुनी अंडर ऑब्जर्वेशन आसा. पूण म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी दखल घेवपाची गरज आसा की कित्याक हो इन्सिडंट ज्या म्हायतीनुसार जे आमी पेरंट्सा कडेन बीन उलयले कळ्ळें की हो सेकेंड म्हणल्यार गेल्ल्या आठवड्याकूय हो इन्सिडंट जाल्लो. म्हाका दिसता असल्यो घटना ह्यो घडपाक जायना. सरकारान म्हाका दिसता हातूंत दखल घेवपाची गरज आसा. मागता की त्या भुरग्यांचे स्पिडी रिकवरी जावनी, कित्याक ती भुरगीं थंय शिकपाक येतात आनी म्हाका दिसता आज शिक्षण म्हणल्यार जे भुरगीं आपलें एज्युकेशन घेवपाच्या ज्या इन्स्टिट्युशनान वतात थंय समज जर आज कोणी आपल्या मस्तीक लागून जर भुरग्यांक हॉस्पिटलान एडमीट जावचें पडटा, म्हाका दिसता हाच्या पेक्षा आनी दुखद कांय घटना ना. वी आज फॉर देयर स्पिडी रिकवरी. We are happy with the progress that is indicated. आनी डॉक्टरान सांगलां फकत 2 जाणां दोतले म्हूण एडमीट करतले आनी दुसऱ्यान डिस्चार्ज दितले. सो वी आर ऑल्सो हॅपी दॅट नथींग मेजर हॅज हॅपन. आनी हो सेकंड इन्सिडंट म्हणून म्हाका दिसता ते ऑथॉरिटीज स्पेशली द पुलीस वील हॅव टू टेक दीस इन टू अकावंट. कित्याक कोण इस्कुलाचो भुरगो आशिल्लो तेणें स्प्रे घायलो थिंगा आनी स्प्रेयाचे तांकां घुंवळ आयली and some were unwell. So this is why we want that it should be inquired, especially because of second incident last Friday pasun eso जाल्ले म्हूण आयकलां हांवें आनी it should not be repeated. Children should feel safe when they come to school. Parents should also feel that the children are in a safe environment. आनी म्हाका दिसता the police can take it up. It is a juvenile instance and I think they can handle this well, effectively, and get all the data and make sure that this kind of incidents don't repeat.